गौरावाडो कळंगूट हांगसर CSR कार्यामार्फत ट्रान्सफॉर्मर बसयलो. कळंगूट सबस्टेशना खातीर कम्युनिटी कडेन जमीन मागल्या. 22 कोटीची वर्क ऑर्डर येवपाची आसा. ह्या खातीर कम्युनिटीचो पुराय तेंको जाय. हो तेंको मेळत तर 3-4 म्हयन्यां भितर सबस्टेशन पुराय जातलें म्हण माहिती मंत्री लोबोवन दिल्या. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. आयज ट्रान्सफॉर्मर गावरावाडो ईस्ट हिंगासर इनॉग्रेट जाता आनी हो अंडर CSR एक्टिविटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चार्ल्स हेणें हे दिल्लो आहा. फ्लक्च्युएशन ऑफ लायट इन कलंगूट एंड कांदोलीम चालूच आहा. एका वेगवेगळे रिजन आहा. मेन रिजन इज सबस्टेशन इन कलंगूट. The Comunidad has taken a decision in the AGM to give us the land. आमी लँड चड मागूंक ना. अरावंड 8,000 स्क्वेअर मिटर मागला. पयले लँड मागलेले ते 28,000 ते व्हडले सबस्टेशन करपाक आहले. ऑफिसीस येवपाक आहली त्या जाग्यार. सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एसिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर सगळे अंडर वन रूफ घालपाक आहले. पूण आतां आमी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लँड खाली सबस्टेशन घालचें म्हणून 8,250 कितें लँड मागला. हो बोडके वाडा कडेन लँड आहा आनी तेंच्यांनी NOC आमकां ह्या दिसांनी दिता हांगल्या. ती NOC जो तर दीत ऑफ 8,700. वी वील इमिडिएटली एक्वायर द लँड बिकॉज द फर्स्ट क्रायटेरिया ऑफ लँड एक्विजिशन एज पर द न्यू लॉ इज NOC फ्रॉम द ओनर. सो दिस इज वॉट वी आर सिकींग ऑन अ स्टॅम्प पेपर, NOC फ्रॉम द ओनर. And we will immediately acquire it and give them compensation of around 2,000 per square meter. म्हाका दिसता हें जर तर जायत जाल्यार ऑलरेडी त्या जाग्याचें इन्स्पेक्शनूय जालां. त्या जाग्याचेर आमी एस्टिमेट्स तयार केल्या, टेंडर केला आनी वर्क ऑर्डर इश्यू जावपाची आहा 22 crores सबस्टेशनाचे. NOC लँडाचे दीत जाल्यार आमी कामूय स्टार्ट करता. पेंडींग लँड एक्विजिशन. म्हाका दिसता कोऑपरेशन फ्रॉम Comunidad ऑफ कलंगूट, इफ देर आर एनी टेनंट्स ओवर देर, विलेज पंचायत कलंगूट, लायक मायंडेड पीपल, NGOs सगळ्यांनी कोऑपरेशन दिवपाक जाय. जाल्यार सगळे जाण म्हणटा लायट वयता परतून परतून. ट्रान्सफॉर्मर, अपग्रेडेशन सगळें केलां आमी. पूण हॉटेल्स, गेस्ट हावजीस आपल्या ओन घरान भाड्याक दिवपाक टू इंडियन ट्युरिस्ट, टू इंडियन्स हू आर कमिंग टू गोवा टू वर्क, आमचे गांवचे लोक मोठ्या प्रमाणान दिता रेंटाक. आनी जर तर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार थोडे लँडूय आमकां जाय. विदाउट लँड वी कॅनॉट वर्क. हें जर तर दीत जाल्यार विदीन 3-4 months हे सबस्टेशन रेडी जातले. 5 months मॅक्सिमम. कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आहा टू कंप्लीट द वर्क क्विकली. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा सगळ्यांनी वावुरचें टू गेट दीस सबस्टेशन इन प्लेस. थँक्यू. सगळ्यांक हांव काळजासून देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमच्या सराक की तेणी येवन हांगासर आमचें इनॉग्रेशन केलें. थँक्यू सर आनी आमचे मिडिया. थँक्यू.